नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। नमाज आनी एकामेकांक परबी दीत गोंयभरांत व्हड्या उमेदीन मनयले बकरी ईद। मुस्लीम भावां मदीं फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार। दिवचले मुस्लीम वाडा वाठारांत आयतारा राती 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी। दिवचल पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। रानां संरक्षीत वाठारांतले न्हंय आनी घशघशांचेर वचपाक रानां खात्याची बंदीचो आदेश लागू। बंदी घाल्ल्यान पर्यटकांची माघार, थळाव्यांची निर्शेवणी। गोंयकारांक वीज दरवाडीचो शॉक। घरगुती वापरा सयत वेवसायीक वापराच्या लायटीचेरूय दरवाड लागू। विरोधकांची टिका। तारीवाडो मोंडूर वाठारांतले शेतांत सापडले सांज चल्या भुरग्याचे पांय। आक्षी पुलिशेन गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू। आनी तेरी संस्थेन नुस्तेकारां खातीर राबयलो आगळो वेगळो प्रकल्प। नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्यांची सैमीक पद्दतीन लायली विलेवाट। आता खबरो विस्तारान। नमाज आनी एकामेकांक परबी दीत गोंयभरांत बिरेस्तारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयले। बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हणून मनयतात। ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। सकाळच्यानूच मशिदींनी गर्दी जाल्ली। वर्सान 2 फावटी येता तेन्ना आजची ईद बकरी ईद म्हणटा ताका। आमचे प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम हांकां देवान एकदां स्वप्न दाखयलें की आपणाक कुर्बानी जाय म्हणून। तेन्ना तेंच्यांनी उंटाची पयले दिसा दिले, तशेंच दुसरे दिसा दिले। ते देवान एक्सेप्ट करूना, ते फक्त तेजे एक एग्जाम कशें घेवंक सोदताले की तो ताका म्हण सांगलें इब्राहिमाक शेवटी तुजो जो लागींचो जो एकदम हार्टाचो एक हे आसा ताका तेजी कुर्बानी जाय। तेन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसा ते आमचे इस्माईल अलैहिस्सलाम हाका घेवन कुर्बानी करताले। तेन्ना ताका चेडो सांगतालो तेन्ना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पप्पा आपले दोळ्यांक बांद म्हणून, कित्याक तुजी सुरी चलची ना म्हणून। तरी आसतना देवान कितें केलें ती सुरी पट्टी बांदून जायना तेन्ना ते चेड्याक सायडीक करून थंय एक बोकडो दुंबो म्हणटा ताका तो दुंबो जालो तयार। तेन्ना तें कितें जालें फक्त देवाक परीक्षा घेवपाची आशिल्ली की इब्राहीम कडल्यान की आपूण तुजे पुताची सुद्दां हे मागल्यार तूं दिवंक शकता म्हणून। तशें तो तेजे हितून देवाचे हितून सक्सेस जालो आनी तेणें कुर्बानी दिली। तेन्नाच्यान आमकां एक हें जालें फिक्स, हे परमनंट एक हें जालें प्रत्येक ईदाक आमी एक बकरो आपापल्या नांवान दिवपाची कुर्बानी। ताका लागून आमी देवा कडेन आयजूय मागला सबन आमच्या देशाची प्रगती जावची, सबन आमी मेळोन सगळे भाईचारान रावचे आनी सगळे आयच्या दिसाची परत एकदा सगळे आमचे हिंदू भाव, मुसलमान भाव, जितले बी भाव हांगा आसा, गोंयान आसा, इंडियन आसा किंवा देशा भायर आसा, सगळ्यांची परबी सबको ईद उल अज़हा की ईद मुबारकबादी देता हूँ और तमाम गोवा के और तमाम अहलो आयाल सब लोगों को ईद उल अज़हा की ईद मुबारकबादी हमारी तरफ से। आज
कोनाडी में ख्वाजा सुन्नी मस्जिद में शदीद तादाद से बहुत लोगों ने आज यहाँ पर नमाज अदा की। सबने नमाज का पूरा अरकान अदा किया और आज नमाज आज मुकम्मल पूरी हो गई है और काफ़ी पैमाने पे काफ़ी तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे। कम से कम 500-600 के ऊपर लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबने आराम से और अपने बाइज़्ज़त सबने नमाज यहाँ पर अदा की और यहाँ पर सुकून और अमन के साथ सब लोगों ने नमाज यहाँ पर अदा की। और ये स्पेशल ईद उल अज़हा जो यहाँ पर बकरी ईद मनाई जाती है, जो हज़रत इब्राहिम सलाम और हज़रत इस्माइल सलाम के याद में इस चीज़ को हम मनाते हैं और इसे बकरी ईद कहते हैं। इसलिए बहुत शदीद तादाद में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसका बहुत अहम हिस्सा है, अहम मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है पूरे दुनिया में। दिवचलच्या मुस्लिम वाडा वाठारात आयतारा राती 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्या दोनूय तरणाट्यांक गोंय वैजकी महाविद्यालयात फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केल्यात। मजगती अपघाता उपरांत वरभर 108 अँब्युलन्सीचो पत्तोच नाशिल्लो अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। थंय एक्सिडंट जावन पडलो आनी एम्ब्युलन्सांक दिसता हेंच्यांनी कॉल केल्लो, तो एम्ब्युलन्स एक्सिडंट जाल्या उपरांत वरभर जालें जाल्यार एम्ब्युलन्स पावना। ताका कितें करपाचें? आतां हें इतले फोन केल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक ना, आमी आतां कितें करपाचें थंय? इतले हे पेशंट हांकां हाडून इतले इंजर्ड जाला, एकल्याचो पांय गेला, एकल्याचो शोल्डराक मार बसला। थंय पोलिसाकूय फोन केलो, पोलिसूय टायमार पावूंक ना। मागीर पोलीस हांगा येयले, हेल्थार येयले आनी तेंचे कितें स्टेटमेंट घेवपाचें घेतले, कळ्ळें? तरी आजून पर्यंत एम्ब्युलन्साचो कांय हेच ना। त्यो गाडयो थंयच पडलेल्यो आहा, सगळे थंयच पडलेले आहा। पेशंटाक फक्त आमी दुसरे गाडी प्रायवेट गाडी घालून हाडल्या। हे कितें चल्लां? हो एक्सिडंट खंय जालो? एक्सिडंट हो मस्जिदे कडेन जाल्लो, मुस्लिम वाड्यार। जवळ जवळ म्हाका दिसता 8:15 8:30 भितर कितें जालें तें एक्सिडंट। 9 9:15 साडे आतां कितें टायम जाय दिलो, आतां हांगा पळय 9:30 जाली, तरी गाडी एम्ब्युलन्साचो पत्तो ना। पेशंटाक आमी हाडले, एम्ब्युलन्साचो वाट पळोवंक ना, कळ्ळें? तरी पण तांकां हाडून हांगा पळयले। हांगा जर एम्ब्युलन्साचो असो शॉर्टेज आसा जाल्यार हे सरकारांनी तेजे बद्दल कितें तरी करचें न्ही। मूळ महाराष्ट्रातल्या कुडाशे गावचे बबन हे आपले MH07 M5694 ह्या मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्या दिकेन वताले। तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न आशिल्ली। मुस्लिम वाडो हांगासर मशिदी कडेन पावतकीच फुडल्यान स्पिडीन येवपी GA03 T5434 ह्या स्कूटरीन मोटरसायकलीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या धपक्या बराबर बबन आनी ताची घरकान्न रस्त्याचेर पडली, जाल्यार स्कूटर चलोवपी तरणाटो रस्त्या भायर उसळ्ळो। स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। सुमार अर्द वरा परस चड वेळ 108 एम्ब्युलन्सीची वाट पळयल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी दोगूय जखमींक खाजगी वाहनांतल्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेले। थंय तांचेर मुळावे उपचार केल्या उपरांत दोगांकूय फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळीच्या GMCत धाडले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। पावस सुरू जाला। पावसाक लागून न्हंयाच्या आणि घसघशांच्या उदकाची पातळी वाडटा, देखून राना खात्याची संरक्षीत वाठार क्षेत्रांतले न्हंय आणि घसघसाचेर वचपाक बंदी। मजगती फोंड्या म्हालांतले केरी करमळेच्या घसघसाचेर वचपाक थळाव्या पंचायतीची थाराव घेवन बंदी। पळोवया हो रिपोर्ट। गोंयांत पावस सुरू जाला। हे फाटभुंयेर पावसाक लागून राना संरक्षीत वाठारांत न्हंयांच्या आनी घसघशांच्या उदकाचे पातळेंत वाड जावपाचे नदरेन गोंयच्या राना खात्यान थंय वचपाक बंदी घाल्या। तसो आदेश राना खात्यान जारी केला। मात हे आदेशा आड सांगे म्हालांतल्या थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। वाटरफॉल देखने आए थे हम, नॉर्थ कर्नाटका से आए थे। तो अभी इंफॉर्मेशन तो नहीं था हमारे पास, तो अभी इधर ही बाहर ही खड़े हैं हम लोग। अभी कुछ भी नहीं, अभी हाई टाइड है तो इसलिए बंद करते बोल के बोले। सो वाटरफॉल भी है अंदर, अच्छा लोकेशन भी है फोटो खींचने के लिए, एक पिक लेने के लिए जाने का। तो उतना तो अलाउ कर देना चाहिए, इस वेस्ट ऑफ मनी। ऐसे पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, 2-3 दिन पहले ही। आमकां लॉसूच न्ही तें, आमगे बिजनेसाची मारत न्ही। म्हाका हांव आतां 2 वर्सां जालीं, 2-4 वर्सां जालीं हांवें कोणा चलोवपाक घेतलेलें आसा।
ट्युरिस्ट येवन रावताले आमचे फुड्यान अशें आतां कितें आतां कोणूच ट्युरिस्ट ना न्ही आमगे हें मारपाचें आतां आमचो बंद जाल्यार बरें जातालें न्ही कायमचें बंद केल्यार आमकां हांगा कोण येनासले कितें आतां हे तुमी ते मेळे 2-4 म्हयने चालू दवरले आनी आतां पावसाक बंद केले ते कितें आसा. गेल्या त्या वर्साक पावसा दिसांनी धबधब्याचेर बुडोवन मरपाचे जे प्रकार आसलेले खंय तरी वाडत आसलेले ते खातीर गोंय सरकारान धबधब्याचेर वचपाक ट्युरिस्टां खातीर बंदी घातलेली आनी थोड्या दिसांनी पावस काबार जाता जाता खंय तरी ती काडलेली. पूण ह्या वर्साक 6 जुनाक सावन ही बंदी जी आसा ही परत लायिल्ली आसा जे कारणाक ट्युरिस्टाक हेजे बद्दल म्हायतीय ना. आनी तुमी पळोवंक शकतात हांव ज्या जाग्यार आसा हे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी हितूक 2 वॉटरफॉल येतात एक मैनापी आनी एक सावरी वॉटरफॉल. हांगा गेल्या त्या वर्साक मैनापी वॉटरफॉलार 2 जाणांची बुडून मृत्यू जाल्ली तेच मृत्यू वयला खंय तरी गोंय सरकारान मोठें एक्शन घेत हे धबधब्यांचेर वचपाचे ट्युरिस्टांक बंदी घातलेली. आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ट्युरिस्ट जे येतात ते परत वयतात आनी जेन्ना तांकां विचारलें की ट्युरिस्टांक कित्याक तुमकां हेजे बद्दल इन्फॉर्मेशन नासलेली काय तेन्ना तेणें सांगलें की आमकां हेजे बद्दल कांय खबर नासलेलें. थोडे लोक अशेय आसलेले जे ट्युरिस्ट आसले ते भायले आसले गोंयचे भायले आसलेले ते स्पेशली हो वॉटरफॉल पळोवपाक येयल्ले. तेंचें म्हणणें आसा की आमी इतले पयस लावन येयले खंय तरी गोवोरमेंटान आमकां हेजे बद्दल इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आसलें. तशें हॉटेलवाल्यांक खंय तरी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाक जाय आसलें जेणे तांकां तें कळटा आसलेलें पूण अशें कांय जालें ना. त्या खातीर ते म्हणटात की तेंची ट्रीप जी आसा ही खंय तरी फुकट गेली. पावस सुरू जाला देखून न्हंय आनी गशगशांच्या उदकाचे पातळेन वाड जावप साहजीक आसा. पावसातूच गसगशे व्हांवतात मात राना खात्यान हेच सिजनात गसगशांचेर वचपाक बंदी घाल्या. मजगती फोंडे म्हालांतले केरी करमळेच्या गसगशांचेर वचपाक पर्यटकांक बंदी घालपाचो थाराव पंचायतीन संमत केला. उपद्रवी पर्यटकांक लागून पंचायतीक हो थाराव घेवचो पडलो. फोंडे तालुक्यांतल्या करमळेकेरी वाठारांत एक पावसाळी घसघसो आसा जेचेर दर वर्सा पावसाळ्यात खुबश्या लोकांची स्थानिक पर्यटकांची गर्दी जाता. जे पर्यटक हांगा भोंवडेक म्हणून येतात ते नाका जाल्ले गैरप्रकार करता, कोण सोरो पिता, कोण चिकन मटन खावन थंय पाकिटां थंय उडयता, प्लास्टीक जावं हेर कचऱ्याचो थंय ढीग जमता. थळाव्या लोकांनी खूब फावटी यत्न केलो ह्या पर्यटकांक अडोवपाचो पूण तेंचे कडेन तांकां अडोवपाक गेले जाल्यार पर्यटक स्थानिकां कडेन हुज्जत घालतात, थळाव्या लोकां कडेन झगडी करतात. त्या खातीर पयरूच आनी एक असो इन्सिडंट घडलो. कोण थंय 2-3 जाण भुरगे आयिल्ले तांणी स्थानिकांक कोणाक तरी धक्काबुक्की करपाचो प्रकार घडलो. हे प्रकरण पुलिशे मेरेन पावले. त्या खातीर थळावी पंचायत, केरी पंचायत तशेंच थळाव्या लोकांनी एकमुखान ठराव घेवन सध्या ह्या घसघसाचेर वचपाक थळाव्यांक बंदी हाडल्या, पर्यटकांक बंदी हाडल्या. आज पुलीस बंदोबस्तान ह्या घसघशा कडेन वचपी म्हणजे बोथखांब पाठारा वयल्यान जो रस्तो ह्या घसघशा कडेन वतालो त्या मुख्य गेटीक पुलिसांच्या उपस्थितीत थंय कुलूप मारलेलें आसा, लॉक केल्लें आसा. एक चावी थळाव्यां कडेन आसा पंचायती कडेन, एक चावी पुलिसांच्या सुवाधीन केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर करमळे केरीच्यान हांव शेखर नायक. गोंयकारांक आतां वीज दरवाडीचो शॉक लागपाचो आसा. वीज खात्यान आर्थीक वर्स 2024-25 खातीर 3.48% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव दवरला. संयुक्त वीज नियामक आयोगान हे दरवाडीक मंजुरी दिल्या. आयतारच्यान ही दरवाड लागू जाली. विरोधकांनी वीज दरवाडी वेल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. कमी दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां फाटल्यान 1.75 रुपया फारीक करचे पडटले. आतां हातून वाड जावन युनिटां फाटल्यान 1.90 रुपया फारीक करचे पडटले. 101 ते 200 युनिटां मेरेनचो दर 2.60 रुपया वयल्यान 2.80 रुपया जालो. 201 ते 300 युनिटां मेरेन 3.30 रुपया आशिल्ले ते वाडून आतां 3.70 रुपया जाल्यात. 301 ते 400 युनिटां मेरेन पयलीं 4.40 रुपया फारीक करचे पडटले. आतां ह्या युनिटां खातीर 4.90 रुपया फारीक करचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटां वयर 5.10 रुपया वयल्यान आतां 5.80 रुपया दरवाड जाल्या. उच्च दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक युनिटां फाटल्यान 4.80 रुपया हो नवो दर लागू जालो. कमी दाबाच्या व्यावसायिक गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन 3.75 रुपया दिवचे पडटले. पयलीं हो दर 3.60 रुपया आशिल्लो. जाल्यार 101 ते 200 युनिटां मेरेन 4.60 रुपया फारीक करचे पडटले. वीज दर वाडीचेर विरोधकांनी सरकाराचो खर निशेध केलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दरवाडे वेल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. पळयात. इलेक्शन सोंपले आनी गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत एकदा सामान्य मनशाच्या बोल्सान हात घालून तांचे पयशे कशे कलेक्ट करप हाचे फाटल्यान लागले. गोंयकारांक आमकां सांगन दिसता की आनीक थोड्या दिसा भितर जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस आसा तातूंत अबावट 3.5% रायज जातली.
म्हणजे जे तुम्ही आता बिल भरता ताजेर आनी 3.5% प्रायस रायज जातली. तुमकां एक सांगन दिसता ही प्रायस रायज गरजेची ना. जरी 24 वरां लायट दिवपाक सरकार जबाबदार आसा तरी 24 वरां गोंयांत लायट येना. लायट इन प्रॉब्लेम आसा, लायटीच्या हातूंत करप्शन आसा. आम आदमी पार्टीन म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबलिंग जे घाला तातूंत जे फॉल्टी केबल घाला तेय सरकारान कशे चोरी करून घाल्या, ते कशे फॉल्टी आसा, ते वापरावे ना कशे पडून आसा हे दाखयल्ले. हे अशे खर्च करच्या पेक्षा, खर्च करून लोकांचे पयशे वांटोवच्या पेक्षा आज ते खर्च करून ते खर्च म्हाका दिसता आज सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काडूंक सोदता. इन एडिशन टू दीस आमी केन्नाच बील पळयलां आसत जाल्यार तुमकां हांव एक बील घेवन बसलो लायटीचें. तातूंत तुमकां ओवर एंड अबाव युअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस जे भारतीय जनता पार्टी तुमच्या बोल्सांतल्यान बाकीचे कसले पयशे काडटात ते तुमकां दाखयता. एक म्हणल्यार एक फिक्स चार्जीस आसता, एनर्जी चार्जीस जे तुमचे लायटीचे बील आसता, फ्युअल अँड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट म्हणून विच इज नियरली 10% ऑफ युअर बिलिंग. हे नॉर्मली तुमच्या बिलिंगांतल्यान चार्ज जाता. मागीर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून अबाउट 3% ते 4% एडिशनली चार्ज जाता. पब्लीक लायटिंग ड्युटी म्हणून तुमचे जर बिल एक 1% किंवा ताचे अराउंड आसपासचे चार्ज जाता. इन एडिशन टू द एनर्जी चार्जीस हे सगळे एडिशनल चार्जीस सरकार तुमच्या बोल्सांतल्यान काडटा. हे म्हाका दिसता सामान्य नागरिकाक खबर नासता. अशें आसतना आज लायटीचे बील वाडोवपाचो प्रयत्न सरकार करता. हातल्यान सरकार खंयच्या लेवलाक पावपाक शकता आफ्टर इलेक्शन्स हे दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तारीवाडा मंडूर वाठारांतल्या एका शेतान शेनवारा राती एका सांज चल्या भुरग्याचे पांय सापडपाची धक्कोदायक घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्यांक ही कूड दिसली आनी तांणी हे विशीं पुलिशेक कळीत केले. ते प्रमाण लागींच मानस आशिल्ल्यान थंयच्यान ह्या भुरग्याची कूड व्हांवन आयले आसत असो अदमास पुलिशेन उक्तायलो. आक्षी पुलिशेन अनवळखी मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. राती मंडूर हांगासर एक धक्कादायक प्रकार फुड्यान येलो. ते म्हटल्यार एक न्यूली बॉर्न बेबी, नवीन अर्भकाचे पाय जे आसा ते मंडूर हांगासर एका शेतान गावले. ही गजाल जेन्ना पोलिसांक कळ्ळी तेन्ना पोलिसांनी थंय येवन तपास केलो. तपास करून पयल्या तपासान तांकां अशें कळ्ळें की त्या शेता लागींच मानस आसा, त्या मानशेनसून व्हांवन हे पाय येयले आसतले. पोलिसांनी थंयसरल्या सायडीक गांव आसा त्या गांवांनी वगैरे चवकशी केली की अशें कोण आसा जेणे की हालींच बेबी बॉर्न जाला की ना, कितें आसा. तर त्या पद्दतीन तांकां कोण गावंक ना. काल राती उशिरा पर्यंत हे सर्च ऑपरेशन चालू आसलें. गजाल अशी घडली म्हटल्यार जी न्यूली बॉर्न बेबीचे पाय आसले ती न्यूली बॉर्न बेबीची बॉडी जी आसली ती पयलीं एका बायलेक सकाळी दिश्ची पडलेली. पूण ती बायलेन भियोन कोणाक सांगूंक ना. जेन्ना तेचो घोव सांजचो घरा येयलो कामाक तेन्ना ताणें घोवाक सांगलें आनी घोवान मागीर पोलिसींक कंप्लेंट केली आनी मागीर हे प्रकार जो आसा तो उगडकीस येयलो. पूण तो पर्यंत ते जे अर्भकाचे जे बॉडी आशिल्ली ती थंयसरल्या रानटी कुत्र्यांनी म्हणा किंवा आनी जनावरांनी खावन ती नासधूस केल्ली आनी फक्त तेचे पाय जे आसले ते शिल्लक उरले. हो धक्कादायक प्रकार उगडकीस येयलो. तेच्या उपरांत पुलिसांनी तपास केलो आनी आतां त्यांनी अननोन व्यक्तीचेर कंप्लेंट रजिस्टर केला आनी ताचो फुडलो तपास जो आसा हो चालू आसा. ह्या प्रकरणा बद्दल फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पेड्डेर जाली नायलॉनाची जाळी दर्यांत उडयल्ल्यान सैमाची हानी जाताच. ते भायर नुस्तें ही जाळी खातात आनी नुस्त्यांच्या माध्यमांतल्यान ती आमच्याय पोटान वता. हे समस्येचेर उपाय काडपाक तेरी हे संस्थेन एक आगोवेगळो पायलट प्रकल्प गोंयांत हालींच राबयलो. पळयात हो प्रकल्प कितें तो. तेरी संस्थेन शिरदोण, ओडशेल आनी काकरा ह्या 3 गांवांत हो प्रकल्प राबयल्लो. नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्याची सैमीक पद्दतीन विल्हेवाट लावपाक हे संस्थेन मजत केल्ली. ते भायर ह्या जाळ्यांचो जाता तसो मोबदलोय नुस्तेकारांक मेळोवन दिलो. ह्या प्रकल्पात तेरी संस्थेन गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नुस्तेमारी खातें, स्क्रॅप डिलर आनी नुस्तेकार अशा वेगवेगळ्या घटकांक आस्पावन घेतले. स्क्रॅप डिलरांनी येवन तांची जाळी 12 रुपया किलो दरान विकती घेतली. तांणी जर जाळी बरे तरेन निवळ केली आनी वेवस्थीत स्टोर करून दवरली जाल्यार तांकां एका किलोक 40 ते 45 रुपया मेळपाक शकतात अशें तेरीच्यो गोंय मुखेली डॉक्टर अश्विनी पै पाणंदीकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. So basically what we did, we worked with 3 pilot villages, namely Shiridav, Otshel and Kakra.
When we approached the fisher folks and we started interacting with them, we realized that there was lack of infrastructure when it comes to discarding of fishing nets. So basically there was not enough space in their houses to store the fishing nets, the old fishing nets, for a long time for proper disposal. And so to as a solution, they would just burn it down, or sometimes throw the nets back into the water, which is very bad for the environment. So to address this issue, we designed a couple of products using these fishing nets, and conducted hands-on training workshops for these fisher folks, and gave them training and ideas of how they can use the fishing nets to develop these products and sell them in market. But then we realized for larger mass recycling of these fishing nets, it is better that they get money for the scrap net, and also it gets recycled through an industry, so that there is a mass recycling of nets. सध्या गोयचे चडशे नुस्तेकार वापरात नाशिल्ली जाळी घरात जागा नाशिल्ल्यान उजो घालून ती लासून उडयताले वा दर्यांत उडयताले. ताका लागून दर्याच्या इकोसिस्टमाचेर ताचो वायट परिणाम जातालो. ते भायर नुस्तें ही जाळी खाताली आनी तेच नुस्तें आमी खातात. देखून लोकांच्या भलायकेचेरूय वायट परिणाम जातलो अशें डॉक्टर पाणंदीकर हांणी सांगलें. हो पायलट प्रकल्प यशस्वी जाल्ल्यान आतां तो गोंयच्या हेर नुस्तेमारी गांवांनी लागू करपाचो प्रस्ताव आसा अशें तांचें म्हणणें. So to address that, then we started the task of connecting and bringing on board all the stakeholders in the value chain of the fishing nets. So we brought on board these fisher folks, of course, but also the government departments like State Pollution Control Board and Directorate of Fisheries, the aggregator or the scrap dealer, the retailer, and the industry. We had a collection drive for these old fishing nets, where the scrap dealer then actually went to those fishing villages and bought the fishing nets from them. He paid around 12 rupees per kg that time, but at the same time he trained them or talked to them and showed them that how the nets have to be cleaned and how they should be storing them. So how the ropes should be detached from the nets, and how the weight should be stored in different places for them to get more price. So he's ready to pay around 40 to 45 rupees a kg if the nets are properly cleaned and stored the way he wants, because the industry requirement is that way. So that kind of training was also given to the fishermen. Apart from this, through this project, we also had a awareness generation workshop for the field officers from Directorate of Fisheries, and we also designed a flyer with the information on how to discard fishing nets responsibly. We handed over these flyers to the Fisheries Department for them to create awareness amongst the fisher folks in other fishing villages across Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. बांबोळे बिग डॅडीच्या स्ट्रायक केसीनोत सुरू आशिल्ल्या बेकायदो पत्त्याच्या जुगाराचेर छापो घालून गुन्यांव फाट्यान 11 जाणांचेर कारवाय केली. तांचे कडल्यान 28 लाख रुपयांचे चिप्स आणि पत्ते तशेंच हेर जुगाराचे सामान मेळोवन 33 लाखांचो माल जप्त केला. गुन्यांव फाट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांबोळेच्या बिग डॅडीच्या स्ट्रायक केसीनोत बेकायदो पत्त्याचो जुगार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि सूरज हळणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला निरीक्षक किशोर रामानंद हांच्या पंगडान शेनवारा राती बिग डॅडीच्या स्ट्रायक केसीनोत छापो घालो. काल रातची क्रायम ब्रांचान बांबोळे हांगासर बिग डॅडी कॅसिनो जो आसा तेचेर धाड घालून थंय चालू आसलेले इल्लिगल गॅमलिंग बंद पाडले. थंय तांणी 11 जाणांक अटक केल्लेली आसा. भितून 8 गॅमलिंग कस्टमर आसले आनी 2 डीलर आसले. हांकां रेड हँडेड धरलेले आसा, जेंच्यो गेमी थंय चलताल्यो, इल्लिगल गेमी त्या कॅसिनोन चलताल्यो त्यो. तर त्याच बरोबर त्यांनी 2 लाईव्ह गॅमलिंग कार्ड्स, 14 टॅप्स, 52 प्लेईंग कार्ड्स आणि 2 कार्ड शफलर्स, 2 कार्ड स्कॅनर, 2 कार्ड चिप्स असे सगळी ही वस्तू धरून जवळपास 33 लाख रुपया जप्त केल्लेले आसा. ही व्हडली रेड जी आसा ती क्रायम ब्रांचान काल रातची मारलेली आसा बिग डॅडी कॅसिनोचेर, आनी 11 जाणांक भितून अटक केल्लेली आसा.
अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फोंडे म्हालांतल्या सावयवेऱ्या रस्त्यार पार्क केल्लो हॉटमिक्साचो ट्रक नव्यानूच केल्लो रस्तो मुंगरिल्ल्यान म्हाळांत कंटळलो. हे घडणुकेक लागून थळाव्यांनी रस्तो रुंदीकरण आनी हॉटमिक्साच्या दर्जाचेर प्रस्न उप्रासल्यात. सुदैवान ट्रक कलंडपाचे घडणुकेत जिवीत हानी टळ्ळी. हालींच फोंडे म्हालांतले सावयवेरे वाठारांतले रस्त्यांचे रुंदीकरण करून ताचे हॉटमिक्सिंग केल्ले. हे कामाचेर आतां थळाव्यांनी दुबाव उक्तायला. हाचे कारण म्हळ्यार नव्यानूच रुंदीकरण आनी हॉटमिक्सिंग केल्ले रस्त्याचेर सावयवेऱ्या पार्क करून दवरिल्लो हॉटमिक्सिंग मशिनाचो एक ट्रक कलंडलो. ज्या रस्त्यार हो ट्रक पार्क केल्लो तोच रस्तो खचलो. हे घडणुकेक लागून रस्त्याचे रुंदीकरण आनी हॉटमिक्सिंगाच्या कामाच्या दर्जाचेर थळाव्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेरे वागुर्मेचो आदलो सरपंच आनी ZP मोहन वेरेकर कितें म्हणटा ते आयकात. या ठिकाणचं हे प्रकरण पाहिल्यानंतर तुम्ही पाहिलं तर हे प्रकरण पाहिल्यानंतर असं वाटतं की बाजूला दगड वगैरे काही बांधलेले नाही आणि फक्त मातीवरच हॉटमिक्सचं डांबरीकरण केलेलं असावं असं मला तरी जरा हे पाहिल्यानंतर वाटतं. म्हणजे तुमच्या म्हणण्याचो अर्थ की सध्या हे डांबरीकरण जे जालां हॉटमिक्सिंग जे जालां ते उण्या दर्जाचें जालां अशें तुमचें म्हणणें. एरवी मी काही इंजिनियर नाही, मी त्याच्यामधला तज्ज्ञ नाही आहे ना. पण तुम्ही फाटले 25 वर्सां वेऱ्या वागुर्मे पंचायतीचे सरपंच आशिल्ले, तुम्ही आदले हांगसरले जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले, तर तुमच्या कार्यकाळात अशीच कामां जाताली काय स्टँडर्ड कामां जाताली? अशा पद्धतीची कामं होत नाही. त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामावर सगळ्यांची देखरेख असेल. या ठिकाणी सहसा कुणाची देखरेख नसेल आणि त्यामुळे हे असं सगळं घडलेलं आहे. खरं म्हणजे पंचायतीमध्ये पंचायत एरियेमध्ये ज्यावेळी रस्त्याचं किंवा कोणत्याही प्रकारचं काम चालू होतं त्यावेळी ते पंचायतीला कळवायला हवं आणि पंचायतीच्या एखाद्या माणसानं त्या ठिकाणी राहून प्रत्यक्ष काम पाहणं अत्यंत आवश्यक असतं. तसं हल्ली होत नाही आणि त्यामुळे ही अशी परिस्थिती या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. असं सांगू इच्छितो की कॉन्क्रीटची भिंत आधी बांधायची नसते आणि किंवा कॉन्क्रीटची भिंत बांधल्यानंतर बाजूला जी माती घातली जाते कॉन्क्रीटच्या, म्हणजे टप्प्याटप्प्याने कॉन्क्रीटची भिंत बांधणं अत्यंत आवश्यक असतं. कारण बाजूला जी माती घातली जाते ती माती दबली जाणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी पाणी घालणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्या पद्धतीनं ती कॉन्क्रीटची भिंत जी आहे ती वर काढणं अत्यंत आवश्यक आहे. या ठिकाणी काय होतं, आधी कॉन्क्रीटची भिंत काढली जाते, त्यानंतर त्या ठिकाणी माती घातली जाते, पाणी वगैरे काहीही त्या ठिकाणी घातलं जात नाही आणि त्यानंतर रस्त्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू होतं. रस्त्याचं काम झालं असं त्या ठिकाणी सगळ्यांना वाटतं, पण प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचं रस्त्याचं काम होत असतं आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी देखरेख असणं अत्यंत महत्त्वाची आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. वेऱ्या देवतेर जी मेन बाजारांत जो रस्तो वयता थंय हांगा एक कडेन रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम चालू आशिल्लें आणि थंय RMC घेवन येयल्लो म्हणजे कॉन्क्रीट घेवन येयल्लो जो कंटेनर जो आसा तो आज सकाळी हांगा रस्त्याच्या सायडीक म्हणजे दुसऱ्या एका वाहनाक बाजू दितना थंय नेमलो तो पुरायपणान सुदैवान ड्रायव्हर आनी क्लिनर हेणी वेळार ट्रकांतल्यान भायर उडी घेतल्या कारणान तांकां कांय इजा जावना. गाडयेचें थोड्या प्रमाणात नुकसान जालां. अजूनय कंटेनर पडलेलो आसा, तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. कंटेनर पडलेलो आसा. तो कंटेनर काडपा खातीर दोन ट्रेनी येयल्ल्यो आसा. कांय खिणा भितर तो कंटेनर वयर काडटले. हो अपघात जावपाचें कारण म्हटल्यार हांगा चडशा वाठारांत हांगा कॉन्क्रीटची वॉल बांधलेली आसा, संरक्षक भिंत बांधलेली आसा आणि मोजको थोडोसो एरिया आसा, थोडीशी एरिया म्हणजे 25 मीटर एरिया ज्या जाग्यार पयलींची चिऱ्यांची वणत बांधलेली आशिल्ली. हांगा व्हाळ आशिल्ल्या कारणान पावसाच्या उदकान ती माती खळखळून गेल्ल्या कारणान आनी हो ट्रक नेमलो. सादारणपणान फूल भरलेलो कॉन्क्रीटचो तितून 32 टन ट्रका सेट 32 टन जेचें वजन आसा तो कंटेनर हांगा कलंडलेलो आसा. जिवीत हानी जावंक ना. मेळटा ते अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. गोमंतक TV खातीर वेरेच्यान हांव शेखर नायक. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही